नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. विकसित भारत संकल्प यात्रेक लागून देशभरात सकारात्मकतेचे वातावरण. देशभरातल्या लाभार्थ्यांवांगडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दूरभाष्य प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान साधलो संवाद. विकसित भारत संकल्प यात्रेक उस्कय पालये ग्रामस्थांनी दिलो येवकार. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांचे सयत मानेस्तांची उपस्थिती. गोवा लोकसेवा आयोगाच्या वतीन सरकारी नोकऱ्यो भरपाची प्रक्रिया बेगीनूच लायतले चालीक. पणजे दूरदर्शनाच्या हॅलो गोंयकार कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या जाप. 11 डिसेंबराक प्रेरणा दिसा निमतान 5व्या आदिवासी विद्यार्थी संमेलनाचे केला आयोजन. उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी पत्रकार परिषदेत दिली माहिती. भारतीय संस्कृतीच्या संवर्धना खातीर गोंय हे देशातले मुखेल केंद्र थारतले. स्वरमंगेश संगीत महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला हावेस. आता खबरो विस्तारान. पुराय देशभरातले नागरिक विकसित भारत संकल्प यात्रे वांगडा जोडल्यात. विकसित भारत ही मोख सत्यात हाडपा खातीर दरेक कुटुंब मनाकाळजासावन यत्न करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. प्रधानमंत्र्यांनी आयज विकसित भारत संकल्प यात्रेतल्या लाभार्थ्यांवांगडा दूरभाष्य प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान संवाद साधलो. ही यात्रा उण्या काळात देशभरातल्या 40,000 परस अधिक ग्रामपंचायतींनी मेरेन पावल्यात अशें सांगून ह्या यात्रेक लागून सकारात्मकतेचे वातावरण निर्माण जाल्ले खातीर प्रधानमंत्र्यांनी खोस उक्तायल्या. देश में हाल में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों की आज भी बहुत चर्चा हो रही है. इन चुनाव नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि मोदी की गारंटी में ही दम है. मैं सभी मतदाताओं का आभारी हूं जिन्होंने मोदी की गारंटी पर इतना भरोसा किया. लेकिन साथियों, सवाल ये भी है कि जो हमारे विरोध में खड़े हैं उन पर देश को भरोसा क्यों नहीं है. दरअसल कुछ राजनीतिक दलों को ये सीधी बात समझ नहीं आ रही है कि झूठी घोषणाएं करके वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे. चुनाव सोशल मीडिया पर नहीं, जनता के बीच जाकर जीतना होता है. चुनाव जीतने से पहले जनता का दिल जीतना आवश्यक होता है. जनता के विवेक को कम आंकना ठीक नहीं है. अगर कुछ विपक्षी दलों ने राजनीतिक स्वार्थ के बजाय सेवा भाव को ही अपना काम समझा होता तो देश की बहुत बड़ी आबादी अभाव में, मुसीबतों में, तकलीफों में न रहती. बार्देश तालुक्यातल्या उस्कय पालये पंचायत वाठारात आयज विकसित भारत संकल्प यात्रा पावल्या. या वेळार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, राज्यसभा वांगडी आणि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, आदले आमदार ग्लेन टिकलो, सरपंच रिया मयेकार तशेंच पंचायतीचे हेर वांगडी आणि वेगवेगळ्या खात्यांचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. संकल्प यात्रेची व्हॅन गावात पावतकीच थळाव्या नागरिकांनी तिका उर्बे भरीत येवकार दिलो. पंचायत सभाघरात आयोजित कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या संकल्पनेतल्यान आयोजित केल्ल्या ह्या राष्ट्रीय पावड्यावेल्या विकसित भारत संकल्प यात्रेविशीं माहिती दिली. 2 वर्सांच्या निमित्तान वेगवेगळ्यो योजना अंत्योदय तत्वाचेर सुरवात केल्यो. आमी जर पळोवंक जाल्यार नांव घेवपाक खुबश्यो योजना आसल्यो. प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री विमा योजना, अटल पेन्शन योजना, स्वामित्व योजना, अशो या प्रत्येक आमी म्हणटा की जन्मागे पासून वचापर्यंत अशा पद्धतीच्यो योजना प्रत्येकाकडे काढल्या. आताच दोग जाण आमच्या मोगाळ भयणींनी तांचो आपलो अनुभव तुमच्या बरोबर शेअर केलो.
प्रत्येक ग्रामपंचायतीत थंयसर आमी भायरची एक गाडी उभी आहा, त्या गाडीच्या निमित्तान लोक आसात कितें करतात ताचो कितल्या लोकांक फायदो मेळ्ळो, कशा पद्दतीन मेळ्ळो. गोंयांत हो कार्यक्रम चालू आसा. 19 डिसेंबर पर्यंत उत्तर गोंयांत चालू उरतलो आणि 31 डिसेंबर पर्यंत दक्षिण गोंयांत चालू उरतलो. या दोन्ही कार्यक्रमाच्या निमित्तान वेगवेगळी कॉम्पिटिशनूय घेतली वता. त्या कॉम्पिटिशनची प्रायजीस ते लोकांच्या मुखार दवरता, लोकांक मेळटा. पण एक बरी गजाल, अवेरनेस हो खूप मोठ्या प्रमाणात जाता. अवेरनेस, ज्या अवेरनेसाच्या निमित्तान तेणी जी स्कीम घेतली आणि ज्याच्या पर्यंत ती स्कीम पावना ताका त्या निमित्तान ती स्कीम कळटा. या कार्यावळीत केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी लेगीत मार्गदर्शन केले. पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीजी जी काही गेले 9.5 वर्सां साधारण जो या देशाचा विकास केला आणि काही स्किमीच्या माध्यमातून सामान्य लोकांपर्यंत तांकां आत्मनिर्भर करपाची, तांकां मदत करपाची काही स्किम्स केल्ली आहात. त्यो स्कीम सगळ्यांपर्यंत पाव जांकां मेळना तांकां त्या ब्लॉकांतल्या अधिकाऱ्यां बरोबर तांकां ही जबाबदारी दिवन जर कोण उरले तर ते ह्या यात्रेच्या माध्यमातून तांचे रजिस्ट्रेशन आणि त्यो स्कीम तांकां दिवपाची योजना जी आसा आणि ह्या सगळ्या स्किमीचो प्रचार करून जो कोण उरला तांकां ह्या सामील करपाचें काम जें आसा ही विकास यात्रा जी आसा ही विकास यात्रा ह्या माध्यमातून काम चालू आसा. केंद्र आणि राज्य सरकाराच्या वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजनांचो लाभ घेवपी लाभार्थ्यांनी या वेळार आपल्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. सरपंच रिया राजेश मयेकार हांचे लेगीत उलोवप जालें. बऱ्यो बऱ्यो सगळ्यो स्किमी आसा ज्यो लोकांनी त्या स्किमीचो लाभ घेवचो म्हणून हे आमच्या गोंय सरकारान ही एक यात्रा दवरल्या जी पंचायतींनी सगळ्या वचून तांच्यांनी स्किमी सांगपाच्यो आणि ताचो फायदो आमच्या लोकांनी घेवपाचो. लाडली लक्ष्मी ही बी स्कीम आमकां मेळिल्ली आसा आमच्या गांवच्या सगळ्या भुरग्यांक. आणि विडो हे एक मेन विडोचे पेन्शन जे कोण घोव तांचो मेल्लो आसता आनी तांकां कोणाचो आधार नासता त्या टायमार ही स्कीम तांकां हेल्प करता. आनी बिलो 18 जी दवरलेली आसा पळय बायलांक भुरग्यांक दोनूय स्किमी मेळटा, गृह आधारूय मेळटा तांकां आनी विडोय मेळटा. हाजेर आमच्या बायलांक खूबसो फायदो जाल्लो आसा. हांव मागतां आमच्या मोदी सरकारा कडेन फुडें तांच्यांनी अशेंच येवन बायलांक आमच्या खुबश्यो स्किमी दवरच्यो. जेन्ना BJP जाली तेन्नाच्यान आमकां गृह आधाराची स्कीम येयली, ती हांवें गृह आधाराची स्कीम घेतली आनी गृह आधाराच्या स्किमीन म्हाज्या संवसाराक खूब हातभार लागलो. तशेंच म्हाजे थोडे कर्ज आसले ते बी हांवें तेतून गृह आधाराच्या पयशांनी फारीक केले आनी आतां तेतूनच म्हाका हांव थँक्यू म्हणटा की आमच्या BJP सरकाराक हांव थँक्यू म्हणटा. गव्हर्मेंटान स्कीम स्टार्ट केल्या वुमन एंड चायल्ड केअरची, ती इट इज रियली गुड. कित्याक म्हणल्यार आमकां ड्युरींग डिलिव्हरी कोणाक कळना तांकां कितें खावपाक जाय, कशें रावपाक जाय अँड वॉट इज द एक्झॅक्ट मेडिटेशन एंड मेडिसन फॉर द प्रेग्नंट वुमन ते सगळे आमकां शिकयतात, सांगतात. अँड आफ्टर डिलिव्हरी आनी हेचो मेन बेनिफीट कोणाक मेळटा जेंची शिक्षण जावंक ना, तांकां कळना, खबर ना कितें कशें करपाचें, फर्स्ट प्रेग्नन्सीन कितें जाता खुबशांकां कळना. सो ती आमकां बालवाडीची बेनिफीट आहा न्हू ती मेळटा, ते आमकां शिकयतात. म्हाजे घोवाक 9 वर्सां जालीं पिड्यार जाल्या. तेन्ना 9 वर्सां हांव आतां लोकांगेर वचून काम करता. 4 भुरगीं म्हाजीं ल्हान आसलीं, आतां व्हडलीं जालीं, कॉलेजीक वयता, स्कुलाक वयता. जेन्ना हे आतां आमकां घोवाचे 2,500 दिता तितून म्हाका खूब हेल्प जाला. आमकां आतां मोदी रेशनाचे तांदूळ दिता तेतूनय आमकां खूब हेल्प जाता. कितें कितें कसली स्किमी येयल्या तितक्या स्किमी करून घेतल्या. पुराय जग भारताकडेन मोठ्या अपेक्षेन पळयता. फाटल्या 3 म्हयन्यांत भारताची 7.6% GDP वाड म्हळ्यार फाटल्या 10 वर्सांतलो परिवर्तनात्मक सुदारणांचो परिणाम आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. अहमदाबादेत गिफ्ट सिटीत आयोजीत केल्ल्या इन्फिनिटी फोरमाच्या दुसऱ्या आवृत्तीक प्रधानमंत्री व्हिडिओ परिशदेच्या माध्यमांतल्यान संबोधित करताले. आज भारत की ग्रोथ स्टोरी ने दुनिया को दिखाया है कि जब पॉलिसी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, जब गुड गवर्नेंस के लिए पूरी ताकत लगाई जाए,
जब देश और देशवासियों का हित ही आर्थिक नीतियों का आधार हो तो क्या नतीजे मिलते हैं। भारतीय व्यवस्था ने इस फिस्कल ईयर के पहले 6 महीनों में ही 7.7% की दर से प्रगति की है। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसंच विसव. I've always had pets since childhood, which changed my life completely. But I never had a pet, not even a fish. You know you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family. In this show, we talk about human-pet bonding, love and compassion for animals and much more. It just warms my heart to be around them all the time. In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows? After watching this show, you might too. Don't forget to catch us live on your favorite show. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. सरकारी नोकरी मेळटनाच खंयच्याच उमेदवारान भ्रष्टाचाराक बळी पडचे न्हय. गोवा लोकसेवा आयोगाच्या वतीन रित्यो आशिल्ल्यो सुवाती भरपा खातीर सरकार बेगीनूच निर्णय घेतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पणजे दूरदर्शनाचेर आयोजीत केल्ल्या हॅलो गोंयकार ह्या म्हयन्याळे कार्यावळींत एका प्रश्नाक जाप दितना दिली. ही कार्यावळ काल सांजे 8 ते 9 वरां मजगती जाली. स्टाफ सिलेक्शनाचो पयलो एडवर्टायजमेंट जो आसा पळय न्ही तो येवपाचो आसा. तो थोडोसो डिले जाला बट म्हाका दिसता कदाचित 31 डिसेंबराच्या पयलीं पयलो एडवर्टायजमेंट हो येवपाक शकता आनी ताजो इंटरव्यू मागीर जानेवारी किंवा फेब्रुवारींत तेजे इंटरव्यू जातले. पण ऑलरेडी प्रोसेस सगळो कंप्लीट जालो. बाकीच्या सगळ्या डिपार्टमेंटा कडल्यान खंयचे खंयचे पोस्ट वेकंट आसा ते स्टाफ सिलेक्शनान घेतले. तेजो प्रोसेस सुरू आसा, स्क्रुटनी सुरू आसा आनी रिलेटेड टू डॅट आतां एडवर्टायजमेंटूय जातलो. बट एक गजाल निश्चित आसा, हे फावटी आमी जशें म्हटलां की एका वर्साचो एक्सपिरियन्स आनी एका वर्साचो एप्रेंटिसशीप ही म्हणजे एक्सपिरियन्स किंवा इंटर्नशीप ही आता कंपल्सरी आसतली क्लास C पोस्टा खातीर. म्हणजे MTS पासून ते LDC ह्या पोस्टांक एक्सपिरियन्स हो कंपल्सरी आसतलो. वेर्णा जंक्शनाचेर फ्लायओव्हर पूल बांदपाचो सरकार विचार करता. उत्तर आनी दक्षिण गोंय मजगती येरादारीचो प्रश्न सोडोवपा खातीर येता त्या 22 डिसेंबरा सावन नव्या जुवारी पुलाची दुसरी लेन सुरू करपाचो यत्न आसा अशी माहिती लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी एका प्रश्नाच्या जापेत दिल्या. आता आमी थंयसरूय फ्लायओव्हर बांदपाचो सरकाराचो विचार आसा आनी थंयसरले कंजेशन कमी करपा खातीरय बी प्लॅनिंग सुरवात केला. थोड्या आत्ताच्या घडीक जे ट्राफीक आमचो सिग्नल आनी बाकीच्या सगळ्या हातूंतल्यान टेम्पररी सोल्युशन काडटा बट इन परमनंट सोल्युशन ताका फ्लायओव्हर करप हाजेर सोल्युशन हेजेर आमी नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीक रिक्वेस्टूय केल्या. माननीय नितीन गडकरी आमकां सातत्यात असल्या वेगवेगळ्या प्रोजेक्टाक मदत करीत आसा आनी थोड्याच दिसा भितर येता ते 22 तारखेक आमी दुसरी लेनूय बी जुवारी ब्रिजाची सुरू करता जेणे करून आनीक स्पिडीन पावतले. बट वेर्णाच्या जंक्शनाचेर अडकतले अशें म्हाका दिसता. ताजेरय थोडेशें सोल्युशन काडटा. गोंयांत कोमुनिदाद सुवातांचेर 30 ते 40 वर्सां पयलीं बांदिल्लीं घरां नियमीत करपा खातीर कायदो समिती अभ्यास करता. गोंयकारांनी बांदिल्लीं घरां वाटोवपाचो यत्न राज्य सरकार करतले अशी जाप लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी एका प्रश्नाचेर दिल्या. एक्चुअली आमचे जे गोंयकार आसात 30-40 वर्सांची जेंची घरां आसा ती रेग्युलरायज करून ते कोमुनिदादीकचोय पयशे कोमुनिदादीक दिवपाक तयार आसा जाल्यार आमी सहकार्य करप गरजेचें आसा अशें म्हाका दिसता. आनी हेन्स फोर्थ अशा पद्दतीची तुमी बी जी इलिगलिटी जावपाक दिवं नाका. सरकार तुमकां पुराय सहकार्य करतले. आमकां कोमुनिदादीची लँड प्रोटेक्ट करपाक जाय. गांवच्या उदरगती खातीर, गांवच्या विकासा खातीर, गांवची पंचायत, गांवचो ग्रावंड, गांवचो क्रिमिटोरियम ह्या सगळ्या खातीर तांच्यांनी दिवची ह्या मताचो हांव आसा.
जुवारी कंपनीची पाईपलाईन खूप पोरणी जाल्या. या तेलगळती प्रकरणाची जिल्लोधिकाऱ्यां वतीन चौकशी सुरू आसा. राज्यांत पेट्रोल आनी डिझेलाचो उणाव जावचो ना अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. वास्कोतल्या तेलगळती प्रकरणाच्या संदर्भात खासा पत्रकार परिशद घेवन मुखेलमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज आणि कलेक्टर हे सगळे मॉनिटर करीत आसा. म्हाका दिसता त्यांची लिकेज फायंड आवटूय जाला. तांकां तांचेर एक्शनूय घेतले आमी की लिकेज तेंच्यांनी हे करून जाता एक्शन घेवपाकूय लायल्या आणि वॉट एवर करेक्शन तांकां करपाक लायला. बट शॉर्टेज जावची ना. कलेक्टर हो विशय पर्सनली मॉनिटर करता. इवन द पोल्युशन कंट्रोल बोर्डूय मॉनिटर करता. अश्यो चुको तेंच्या कडल्यान खपून घेवच्यो ना. प्रेरणा दिसा निमतान 11 डिसेंबराक वेर्णाच्या महालसा नारायणी देवस्थान सभाघरात 5वें आदिवासी विद्यार्थी संमेलन आयोजित केला अशी माहिती उटा संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी पत्रकार परिशदेत दिली. या संमेलनाक मुखेल सोयरे म्हणून मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि हेर मानेस्त हाजीर आसतले. या संमेलनात वेगवेगळ्या कार्यावळींचे लेगीत आयोजन केला अशी माहिती प्रकाश वेळीप हांणी दिल्या. आमचे वेगवेगळ्या गोंयच्या हायस्कूल आणि हायर सेकंडरीक शिकपी जे ट्रायबल भुरगे आसात त्यांच्या गायडन्सा खातीर, त्यांच्या मार्गदर्शना खातीर आमी दर वर्सा गेल्ले 5 वर्सां, हे 5 वर्सां 4 वर्सां हो प्रेरणा दिसाचो दुसरो भाग तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. 25 नोव्हेंबर 2011 हांगा बाळ्ळेच्या आंदोलनात मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप हे स्वर्गवासी जाले आणि गोवा सरकारान तो दीस प्रेरणा दीस म्हणून जाहीर केलो. त्याच बरोबर प्रेरणा दिसाचो दुसरो भाग जो आसा विद्यार्थी संमेलन विद्यार्थ्यां खातीर आमी समर्पीत केल्लें आसा. हे दोगूय उठाच्या आंदोलनाक आपल्याल्या व्हरता आंदोलन करता तांकां बलिदान तेंचें जाल्लें आसा. हे दोगूय यूथ आसले, युवक आसले आनी म्हणून हें संमेलन जें आसा तें आमी ह्या गोंयच्या आदिवासी समाजान सुद्दां जे 12% लोकसंख्या आसा ह्या विद्यार्थ्यांनी सुद्दां फुडें येवचें. तांकां जी ऑपॉर्च्युनिटीज फुडें कितें कितें आसात ताजें मार्गदर्शन जावचें. भुरग्यांक कॉन्फिडंट बिल्डअप करपाक. कारण आमचे आदिवासी समाज ट्रायबल जे आसात लोक ते चड अशे विलेज एरिया रावतात आणि तातूंतल्यान तांकां टॅलंट आसा, हिडन टॅलंट खूब आसा. तांकां तें ताजी एक्सपोजर मेळ्ळें, तांकां कळचें आनी वॉट आर दी ऑपॉर्च्युनिटीज इन द डिफरंट फील्ड ऑफ नॉट ओन्ली गोवा लेवल बट ॲट नॅशनल लेवल सुद्दां कितें आसात म्हणून सुद्दां आमी दर वर्साक एमिनंट अशे पर्सनॅलिटी आपयतात. गोंय राज्याक देशाची सांस्कृतीक राजधानी करपा खातीर जायते यत्न सुरू आसात. भारतीय संस्कृती संवर्धना खातीर गोंय हे मुखेल केंद्र थारला. गोंयांत आपले संस्कृतीक दायज तिगोवन दवरला. फुडल्या 5 वर्सांत सांस्कृतीक मळार गोंय फुडें आसतले अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. स्वस्तीक आनी फोमेंतो हांच्या जोड पालवान कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरात स्वरमंगेश ह्या संगीत महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, स्वस्तिकचे अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण गावकार हांचे सयत हेर मानेस्त माचयेचेर हाजीर आशिल्ले. काल पयल्या दिसा बेगम सुलताना हांच्या शास्त्रीय गायनाची कार्यावळ जाली. पहिल्या वेळी आपल्या देशामध्ये वसुदेव कुटुंबकम हा संकल्प केला, हा प्रकल्प मांडला. परत एकदा म्हणजे संजयजीने राजाची संकल्पना मांडली आणि या जगाला पटवून देण्यासाठी वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फॅमिली, वन फ्युचर ही संकल्पना या भारत देशाने जगाला दिली. आणि जगाला देत असताना त्यांनी सांगितलं की वसुदेव कुटुंबकम या संकल्पनेने जर आपण पुढे गेलो तरच आपण टिकू शकतो, अदरवाईज नाही. त्यामुळे सांस्कृतिक आपण वारसा जर जपला आणि तो वारसा जर आपण पुढे नेला तरच आपण टिकू शकतोय. आणि त्याचमुळे खऱ्या अर्थाने आपण आपला भारत देश जगासाठी संस्कृतीचं ज्ञान देणारा देश आहे. आणि म्हणून तर योग असेल, आयुर्वेद असेल आणि आपली संस्कृती असेल ही जगाला देण्याची वेळ ही योग्य वेळ आहे. आणि या योग्य वेळीत त्याने 2024 वरनं 2029 वरती संजयजी गेलेले आहेत. मी त्यांचं खूप खूप अभिनंदन करतोय. आपण चांगले श्रोतेजन आहेत. म्हणजे पुढच्या 4 वर्षामध्ये, पुढच्या 5 वर्षामध्ये आपण सांस्कृतिक दृष्ट्या जगावरती राज्य करू शकतोय असं मला वाटतं.
आणि ते करण्यासाठी आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्याची अपेक्षाही करतो. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. Running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD National. विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेलो खबरो. फकत पोर्तुगालांत जल्म नोंदणी जाली म्हूण भारतीय पासपोर्ट विदेश मंत्रालयान रद्द करचो न्हय अशी मागणी राज्यसभेचे वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी केल्या. काल राज्यसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडून तांणी ह्या विशयाचेर केंद्र सरकाराचे लक्ष वेधले. Affecting a considerable number of individuals, the Regional Passport Office has recently revoked the passport of over 70 people due to the renewal of their Indian passport subsequent to registering their birth in Portugal. The basis of this revocation of Regional Passport Office in Goa is the birth registration in Portugal considered as the effective date of acquiring citizenship. I urge the Minister of External Affairs to reconsider the decision of revoking Indian passports solely based on the birth registration in Portugal. I propose that the Ministry allows the renewal of Indian passports for these individuals until they acquire the official citizenship document from the Portuguese government. This measure is vital to facilitate their travel and ensure their well-being during the transition period until their Portuguese passports are ready. Furthermore, I implore the Ministry to expedite the process, enabling individuals to promptly obtain OCI cards upon acquiring Portuguese citizenship. उत्तराखंडातल्या देहराडून हांगा आयोजित केल्ल्या संवसारीक गुंतवणूकदार परिशदेक लागून उत्तराखंडाच्या उदरगतीक नेट मेळटलो अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी म्हळां. देहराडूनात आयोजित केल्ल्या ह्या संवसारीक परिशदेक मंत्री शहा हांणी मार्गदर्शन केलें. मित्रों, आज का ये समारोह 3.5 लाख करोड़ के MOU के साथ नए उत्तराखंड की अनंत संभावनाओं को तराशने की शुरुआत. अब उत्तराखंड अपने राज्य की प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़े बगैर इको फ्रेंडली तरीके से किस प्रकार से इस छोटे से राज्य को उद्योग जगत के साथ भी जोड़ा जा सकता है, इसका एक मजबूत उदाहरण समग्र विश्व के सामने बनेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है. और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत विश्वास के साथ उत्तराखंड की पहाड़ियों पर आकर कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा. ये मोदी जी का भरोसा हर उत्तराखंड वासी की धाती है. एक ही स्थान है जहां दैवी शक्ति भी है और डेवलपमेंट भी. दोनों को साथ में रखने वाला एक ही स्थान है और धामी जी ने इसके साथ परफॉर्मेंस को भी जोड़ दिया है. झारखंडचे काँग्रेस राज्यसभा वांगडी धीरज साहू हांच्या घरातल्यान आयकर विभागान 300 कोटी रुपयांची रोख रक्कम जप्त केल्ल्या कारणान काँग्रेस पक्ष भ्रष्टाचारात कितलो बुडला हे स्पष्ट जाता अशें भाजपाच्यो फुडारी मीनाक्षी लेखी हांणी म्हळें. नवी दिल्लीत पक्षाच्या मुख्यालयात आयोजित केल्ल्या पत्रकार परिशदेत त्यो उलयताल्यो. अब तक के जितने भ्रष्टाचारियों के यहाँ से कैश पकड़े गए तो सबसे अधिक कैश जो है वो साहू जी के यहाँ से पकड़ा गया, जिसका अमाउंट आपको पता नहीं खुशी होगी या दुख होगा, मैं तो कहूँगी गुस्सा आएगा, 300 करोड़ हो चुका है.
300 करोड़ ऑलरेडी पहुंच चुका है। आपके मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा किसी व्यक्ति के पास 300 करोड़ कैश के रूप में पड़ा हो तो खुशी तो नहीं होती और गुस्सा जरूर आता है, क्योंकि जितनी आप समझ रखते हैं उस समझ से आपको ये भी पता चलता है कि किस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी भ्रष्टाचार काँग्रेसियों ने फैलाने का काम किया है। सूर्याच्या प्रभामंडळाचो अभ्यास करपा खातीर इस्रोच्या सौर मोहिमेत आदित्य L1 ह्या उपगिऱ्यान पयलेच फावट सूर्याच्यो फुल डिस्क आकाराच्यो प्रतिमा धाडून दिल्यात। ह्या उपगिऱ्यातलो सूट हो पेलोड कार्यरत जाल्या उपरांत इमेजिंग टेलिस्कोप वरवीं ह्यो प्रतिमा यशस्वीपणान मेळोवप शक्य जाल्यात। ह्यो सगळ्यो प्रतिमा 200 ते 400 नॅनोमीटर अल्ट्रावायोलेट तरंग लांबायेच्या श्रेणीत घेतल्यात अशी माहिती इस्रोन दिल्या। ह्या प्रतिमा मदीं सनस्पॉट म्हळ्यार सौर ठिपके आणि सूर्याचो क्वाईट प्रदेश प्रतिमेच्या माध्यमांतल्यान पयलेच फावट मुखार आयला। बायलांच्या 20 षटकांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 3 सामन्यांच्या माळेंतलो दुसरो सामनो आयज भारत आणि इंग्लंड पंगडा मदीं जातलो। मुंबईच्या वानखेडे मैदानाचेर सांजे 7 वरांचेर हो खेळ सुरू जातलो। बुधवारा जाल्ल्या पयल्या खेळांत भारत इंग्लंडा कडल्यान 38 धांवड्यांनी हारिल्ल्यान भारतीय पंगडा खातीर आयचो सामनो जिखप म्हत्वाचो आसा। आयचो सामनो जिखलो जाल्यार भारतीय पंगडाक मालिकेची बरोबरी करपाची संद मेळटली। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.9 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.3 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। विकसित भारत संकल्प यात्रेक लागून देशभरात सकारात्मकतेचे वातावरण। देशभरातल्या लाभार्थ्यांवांगडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दूरभाष्य प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान साधलो संवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रेक उस्कय पालये ग्रामस्थांनी दिलो येवकार। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांचे सयत मानेस्तांची उपस्थिती। गोवा लोकसेवा आयोगाच्या वतीन सरकारी नोकऱ्यो भरपाची प्रक्रिया बेगीनूच लायतले चालीक। पणजे दूरदर्शनाच्या हॅलो गोंयकार कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या जाप। अकरा डिसेंबराक प्रेरणा दिसा निमतान 5व्या आदिवासी विद्यार्थी संमेलनाचे केला आयोजन। उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी पत्रकार परिशदेत दिली माहिती। भारतीय संस्कृतीच्या संवर्धना खातीर गोंय हे देशातले मुखेल केंद्र थारतले। स्वरमंगेश संगीत महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला हावेस। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर लेगीत पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक शकतात। आता हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।